योगेश बाब हें सगळें तुमी आतां करतात न्ही, ताका इक्विपमेंट्स कितें लागता, कितले यंत्र लागता ताका? इक्विपमेंट म्हणजे आमचे सामकें चड कितें म्हारग हेजें काय लागना. सादो कटर पळय एक्सोब्लेड आसता न्ही, तेजे एक फायन दोना सायडीक धार काडलेले अशें बारीक तयार केला. हय, म्हणजे तेजें बारीक कार्विंग करपाक लागून बरें पडटा. हे म्हणजे असो फॉर एग्जांपल अशें हे फोल्ड जाता आसतना कट जाता. हय, हेतून तुका हें मेळना कितें सांग. फॉर एग्जांपल रावंड जो शेप आसता न्ही, हे फक्त स्ट्रेट कट मारपाकूच ओके. हे आतां रावंड जायना. हय, हांगा मदीं अशें क्रुकेड जाता न्ही. हेतून कितें जाता, हेतून सामकें स्मुथली जाय तसो शेप घेवंक मेळटा. त्या कटरान जावचें नासलें. हितून हेजे इफेक्ट जो आसा इफेक्ट म्हणजे तशें आसा. मागीर आतां तेच्या भायर एक मातशें ग्लू गन म्हणटा हेका, स्टीक आसता ग्लू स्टीक, तातूंत इन्सर्ट केली हे मातशें तापोवचें पडटा लायटीचेर. लायट तापले हय इलेक्ट्रीक. तेतून हें इन्स्टंट सामकें. म्हणजे 1-2 वस्तू थर्माकोल दसोवपाचो जालो जाल्यार तितून फास्ट आसता सामको. 1 सेकंदा भितर घट जाता तें. हय, इतकें स्ट्रॉंग. हय, आनी तें काम फास्ट जाता. म्हणजे पयलीं कितें जाता, फेविकॉल लायताले मागीर तेका टासनी तोपताले. दिसाचे दिसा मागीर एक दीस उरताले तशें. म्हणजे तें फुडलें काम जायनासलें. तें सुकल्या शिवाय फुडें सरूंक मेळनासलें. आतां हें असलें एक टॅक्नोलॉजी आयिल्ल्या कारणान इन्स्टंट जाल्लें आसा. हय, फास्ट जाता काम. तुमचें बेजीक ताच्या भायर तुमी वापरता आनी कितें? हें बेजीक जालें तुमचें. हय, ताच्या भायर तुमी कितें वापरता? म्हणजे इक्विपमेंट्स म्हणटा आनी तशें आनी कांय ना वापरीन. म्हणजे फक्त पळय आतां हें कितें लाटणी आसा न्ही घरान आतां वापरता आमी चपाती करपाक म्हणटा. हे आतां जे खंयचो आयटम बँड करपाचो जालो जाल्यार आतां फॉर एग्जांपल हेंच असो प्रेस केलो काय ना ताका एक फील मेळटा. एक सॉफ्ट जाल्ल्या कारणान मागीर तें अशें बँड जाता. नाजाल्यार कितें जाता, सरळ समजा वता आसा न्ही, वता असो बँड करूंक वचत जाल्यार मोडटा. फॉर एग्जांपल हे आतां अशा ह्या पद्दतीन वता हेका आसा पळय, वता प्रेस केलो काय ना बँड जाता तो काय बरो असो बँड. म्हणजे तेका एलास्टिसिटी मेळटा. हय, म्हणजे एक सॉफ्टनेस जाता तो मातसो आनी मागीर 10 दिसांक बँड करूंक मेळटा. आनी कसलो इफेक्ट जाता. फॉर एग्जांपल रावंड कितें करपाचें जाल्यार हय. थर्मोकॉल युजली रावंड जायना ना, तुटू शकता. तुट्टाय बीन तसो तो. तुमी आतां हें हाज्या भायर तुमी आनी कितें करतात? आनी अशें साखरपुड्यांक पुडे लागतात. साखर घालपाचें फॉर एग्जांपल अशें वता एक पिनरीचो करण, चांदीचो पिनरीचो करण आसता पळय, तशीच एक प्रतिकृती न्ही मोठी. पूण हेतून हांगा भितर साखर घालपाची आनी ताका लॉक आसता. म्हणजे तो मागीर कलरफूल करतकूच मातसो डिसेंट दिसता. मागीर सगळें मागीर ते डेकोरेटीव केलो की शंख. आतां थर्माकोलचो फूल कार्विंग करून पोकळ आसा. हय, हेतूंतल्यान भितर साखर घालपाचें. तेन्ना हें जाता शंकूच दिसता. हय, शंकूच दिसता. ताका तसो मागीर कलर बिलर मारलो हे काडलें की साखर ओतता अशें. फॉर एग्जांपल हेतूनय तशेंच हांगासलें हें काडलें आसलो तसो असो दिसता, ताका साखर पडटा. ब्युटिफूल. अशें खूब तरेचे वेगळे वेगळे खूब ऑर्डर येतात. हय, हें चालू आसता काम. लोक सांगता तुमकां कितें करपाचें. कितें करपाचें आमी ते शक्यतो तांकां पयलीं विचारता, तुमचो डिजायन तुमचे कडेन कितें आसा, तुमकां कितें करपाक जाय आसा. हांव करता तें. म्हाकाय कितें दुसरें कितें तरी करूंक मेळटा. सदचेंच जाता. आल्बम आसा, आल्बमांतल्यान पळयता हो आपल्याक कर, तुमचे कडेन कितें आसा जाल्यार सांग म्हणटा हांव. जाल्यार नवीन कितें तरी मेळटा न्ही करपाक. नवीन करपाक मातशें उमेद येता आनीक वेगळें कितें तरी. म्हणजे तो इफेक्ट तोच दिवपाक लागून एक्सपेरिमेंट करूंक मेळटा. तुमी एक हें मातशें कशें चिकटायता आनी कशें तुमी आकार दिता हें दाखोवंक शकता?
तुमी आतां हें अशें करतात आनी तुमी व्हडलीं व्हडलीं मकरां करतात जाल्यार योगेश बाब हे व्हडलीं मकरां लोक व्हरतात कशे थर्मोकॉल म्हणटकीर एक मोठो प्रश्न पडटा की व्हरता आसतना मोडत काय अशें म्हणून एक मोठो प्रश्न हो आसता. ते मकरां करता पूण सगळो अखंड पीस एक हें करिना ताका डिसमेंटल करून दवरत आसता म्हणजे एसेंबल करूंक मेळटा तशें करता हांव घरान व्हरून तांकां घोडसूंक मेळटा घरा. अखंड नासता एक्चुली अखंड नासता दिसता अखंड आसा कशें पूण पळयल्या बरो दिसता कितें येदें व्हडलें आपूण कसो व्हरतलो ट्रकान कसो पडटलो काय कितें अशें दिसता पूण तेतून कितें आसा तसो हांव माध्यम दवरता की ताका सगळें डिसमेंटल करून परत घडसूंक मेळटा तशें हांव करून दवरता म्हणजे दुसऱ्यांक त्रास नाका. घरा व्हरता आसतना पॅक करून जाय तसो व्हरूं शकता घरा काम जालें की बांदून सुद्दां दवरूं शकता. अशा पद्दतीन हांव तें जाता तितके कमी त्रास करता तें दवरता करून. वता वता आमकां तुमी एसेंबल कशें करतात तुमचें मकर तुमी एक केल्लें आसा करून दाखयात. योगेश सुंदर जालें. तुका आमची चवथीची उनुनीत परबी आनीक अशेंच यश तुका मेळचें अशें देवा कडेन प्रार्थना करता. तुमच्या सगळ्या प्रुडंटाच्या परिवाराक आनी सगळ्या आमच्या गोंयच्या सगळ्या भाविकांक चतुर्थीची उनुनीत परबी हांवूय दिता. थँक्यू. तुमी आमची चवथीची खासा कार्यावळ पळयली. चवथीच्या निमित्यान मकरां कशीं करतात. योगेश रायकार हो माशेलान आशिल्लो एक नामवंत असो कलाकार, एक गुणी असो कलाकार ताजे कडेन अनेक लोक येतात आनी आपली मकरां ताजे कडल्यान करून व्हरतात. हितून कशें करता हें पळयलें, ताजे कशे त्रास आसता आनी कशे तरेन तो आपले कला लोकां मुखार सादर करता हें पळयलें. तुमकां नक्कीच आवडली आसतली. आमची हे चवथीच्या निमित्यान तुमकां उनुनीत परबी. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.